प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 13वी चीट, 21 to 33 आनी 36 to 38. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. अशें उलोवन जातूच जेजू सगळोच थरथरलो आनी उक्तेपणी ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगता, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर कोत्तालो काय म्हूण दुबावून शीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजू मोग करीतो जेजूचे कुशीक जेवणाक बसून आसलो. खुणा करून शिमा पेद्रून ह्या शिसाक म्हणलें, तो कोणाची खबर कोत्ता. ताणें जेजूच्या ओड्ड्यार भागावन ताका म्हणलें, तुमी या तो कोण? जेजून परतिपाल केलो, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी ताणें उंड्याचो कुडको घेतलो आनी तो बुडोवन शिमाव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक येताय तें बेगीनच कर. कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हणलें हें जेवणाक बसलेल्या दुसऱ्या कोणाकूच समजोंक ना. जुदासा लागीं पंगटीची गांठ आसली देखून जेजू ताका अशें म्हणटा म्हूण कांय जाणांक दिसलें, पोरबेक आमकां गरजेचें तें घे, वो गरिबांक कितेंय घाल. म्हणटोच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाल्ली. 9वी आज्ञा. तो भायर वेतोच जेजून म्हणलें, आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळ्ळी आनी ताचे सवय देवाक महिमा मेळ्ळ्या. देवाक ताचे सवय महिमा मेळ्ळ्या जाल्यार देवूय ताका आपणा सवय महिमा दी आनी रोखडोच ताका महिमेवंत करतो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनी थोडोच वेळ हांव तुमचे तुमी म्हाका सोद दिले. आनी जशें हांवें जुदेकारांक म्हणलां तशें हांव आतां तुमकां, जंय हांव वेतां थंय येवं. जेजून परतिपाल केलो, हांव वेतां थंय तुज्या म्हजे फाटल्यान येवंक जाय, पूण मागीर म्हजे फाटल्यान येतलो. पेद्रून ताका विचारलें, तुमी या कित्या पासत म्हज्यान आतां तुजे फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसा. हांव तुका सोत, कोंब्यान सात घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका वळखोनाय म्हूण सांगतलो. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जुदास इस्कारियात जेजूचो घात कोत्ता. आनी भाव भयणींनो, हे 12 शीस जे जेजून विचून काडलेले तांच्या मदलें जुदास इस्कारियत एक शीस आसलो. आनी तो 3-3.5 वर्सां जेजू बरोबर रावन, जेजूचे शीस आसून सगल्यो जेजूच्यो जेजून मिलाग्री केल्ल्यो, जी शिकवण दिल्ली तें सगलें आयकून सगलें पळोवन तो आतां जेजूक घात करपाक तयार रावल्लो. आनी भाव भयणींनो, कितें घडटा, हें निमाणें जेवण जेजू आपल्या शिसां बरी जेवता आनी त्या वेळार तो जाणो की जुदास ताचो घात कोत्तलो म्हणून. पूण पळय भाव भयणींनो, देवाचो मोग पळयात, जेजूचो मोग ह्या आपल्या शिसाक. तो जाणो की जुदास आपलो घात कोत्तलो म्हणून. तो जाणो
जुदास पयशांक लागून फारिजिवांक आनी धर्मशास्त्र्यांक जेजूक तांच्या हातान दितलो म्हणून. आनी पळय देवाचो मोग कितलो तो. जेजू ताका पयस करिना. ताका म्हणटा तूं म्हजो घात करपाक आसाय, तूं वच म्हजे बरी जेव नाका. ओ आपल्या शिसांक सांगिना की वो म्हजो घात करपाचो आहलो. कित्याक भाव भयणीनो, समजा जेजून सगल्या शिसांक सांगलेलें की वो जुदास इस्कारियोताचो घात करपाचो आसलो म्हणून, दुसरे शीस जे पेद्रू आहले आनी आंद्रे आहलो आनी दुसरे आहले ते जुदासाक जीशी मारतले आहले. कित्याक ते जेजूचो मोग कोत्ताले. दुसरे शीस आहले ते जेजूचो मोग कोत्ताले. पण वो जुदास हांव नको आमी चिंता, हांवूय चिंता को देव ह्या मनशाक आपलो शीस कोत्तलो. तो जाणो की तो ताजो घात कोत्तलो म्हणून. आनी भाव भयणीनो, समजा ताजो घात कोत्ता तर हांव म्हणटा देवान ताका कित्याक विचून काडलो. पूण पळयात देवाचो मोग कितलो तो. जेजू आपल्या जुदा इस्कारियात एक चान्स दितालो ताका बोगसणें मेळपाक, ताचें मन बदलपाक, ताका ताचें मन उक्तें करपाक, कळ्ळें फकत ताका मोग दिवपाक. आनी जेजून ताका मोग दिलो. फकत त्या बेजाचेर जेन्ना ते जेवण करताले फकत एकाच शिसाक कळ्ळें ते जुआंक. आनी जुआन सांगलें, जेजून जुआंक सांगलें की जुदास ताजो घात कोत्तलो म्हणून. पूण ताणें दुसऱ्या शिसांक सांगूंक ना. कित्याक जेजू कसलेंच वायटपण जुदासाक जातलें म्हणून अशें चिंतनासलो. समजा तो जाणो आहलो की जुदास ताजो घात कोत्तलो म्हणून, तर जेजू कितें कोत्ता, फकत ताका मोग दिता, ताका बोगसणें दिता, ताका सगळें बरें कोत्ता, ताचे बरी जेवता आनी ताका म्हणटा तुका कितें करूंक जाय तें कर, बेगीन वच आनी कर. आनी कोणाकूच मेजाचेर खडना की खरेंच तो फारिजियो आनी धर्मशास्त्रा कडेन वेतलो जेजूचो घात करपाक. भाव भयणीनो, आयज आमकां सगल्यांक आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणटा. जुदासान जेजूचो घात केलो. आमी जेजूचो घात कोत्ता काय? आमी खरेंच जेजूचें उतर पाळटा काय? आतां ह्या सुमारान आमी व्हडलो सुमान आमकां, हो पवित्र सुमान आमकां. आमच्या इंग्लिशीन म्हणटा दीस इज होली वीक म्हणटा. पूण खरेंच आमी ह्या दिसांक पावल्या म्हणून, खरेंच आमी देवाच्या उतरान रिगून आमी देवाचें उतर पाळटल्या म्हणून, खरेंच आमचें जिवीत जेजू पासत सादतलें म्हणून, खरेंच आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानतले म्हणून खरेंच आमी ठराव घेतला काय? ओ फकत आमी ह्या 3-4 दिसांनी आमी पास्कां परी पासून आमी कितलें कोत्तलें, उपास कोत्तलें, मागणें कोत्तलें, खुर्साची वाट कोत्तलें, मिसाक वेतलें, सगलें कोत्तलें. पूण ताचे उपरांत कितें आमी घातकी जातलें काय? आमी देवाचें उतर पयस दवरतलें काय? भाव भयणीनो, जेन्ना जुदासान देवाचो मोग नाकारलो तेन्ना ताणें आपलेंच वायटपण हाडलें आनी तो इफेर्नान गेलो. आयज आमी जेन्ना जेजू आमी जाणो की जेजू खुर्सार आमचे पासत मेलो, तो पुनरुज्जीवन जालो, तो सुर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला, आमचे पासत मागणें कोत्ता, तर आमचो कितें जबाब जावंक जाय? आमी ताचें उतर आमच्या जिवितांत पाडूंक जाय. तें उतर आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत धरून तें आमी पाळून दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक जाय. आनी तेन्नाच की आमी खरेंच जेजूचे पाटलादार जाय, आमी जेजूचे घातकी जायना. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाल कोत्ता, हो आयज आमी थाराव घेवया की आमी देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून सद्दां हें दिसपट्टें आमच्या जिवितांत पाळून खरेंच आमी जेजूचे पाटलादार जावंक आनी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजूच न्हय, ह्या सुमारानच न्हय, पूण सद्दां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी वावरूंक आनी हें देवाचें राज फुडें पोरगोट करूंक. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर तुमकां सगल्यांक जेजूचो पवित्र आत्म्याचो आनी सगळींच्या बापाचो एक बरो दीस हांव तुमकां येवजितां.